मंगळार 6 ऑगस्ट 2024 सुम्या जेजूच्या रुपांतर परब। मुखेल वड आनी ते जेजू लागीं उलयताले। नियाळाक आदार आमचे रूप एक आसता आनी हे आमच्या रुपाक आनीक रुपणे घालता। कार्नवालाच्या दिसांनी असली कितलींच रुपणी घालून आपले खरें रूप लिपयतात। फिल्मांनी, तियात्रांनी आनी नाटकांनी वांटो घेतली। आपल्या चालत्या जिवितांत ती सादी, पण चलचित्रांनी आनी पालकाचेर तांचें रूप वेगळेंच, कित्याक ती आपल्या खऱ्या रुपाक रंग लायतात, म्हणजे मेकअप करतात। मागीर उजवाडाचे बिजलेचेर तांचें रुपणेंच बदलता, वळखूंक पुर्यान ती मेळनात। आयज पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराची दबाजीक परब समारंभता। दानियल प्रवाद्याचे आयचे पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान हे रुपांतराचें वर्णन करता। जेजूची राजवटकी केन्नाच सोंपची ना। संवसाराची राष्ट्रां ह्या राजवटकेची भागीदारां जावन सुम्यांची सेवा करतलीं। जेजू बगर आमकां आनीक देव ना। आपूण केदेय व्हडले प्रवादी आसून पुर्यान मोइजेस आनी एलिजा ह्या दिसण्यांत जेजू लागीं उलयताले हें पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव पळयतात। आयची ही रुपांतराची परब आमच्याच जिविताचें रुपांतर करूंक आमकां आपयता। आमी घालून आसांव ती रुपणी दिसतात तशीं नासतात। तोंडार तो बरो, पूण फाटल्यान कांटे तोपता। आयज एक उलयता आनी फाल्यां दुसरेंच फरमायता। भायल्यान बागिवंत, भितरल्यान देंवचार। असलीं विंगास घेवपाची आनी दुसऱ्यांक फटोवपाची रुपणी सोडून जेजूक आमच्या जिविताचो खरो पातशाय म्हूण स्विकारुया। म्हजो थाराव, मागण्याच्या जिविता वरवीं म्हज्या जिविताचें रुपांतर करूंक हांव वावुरतलें।